सगळ्यात पहिली 2 वर्सां न्हू म्हाकाच ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां जालीं हांव मेंबर आहा आनी म्हाका दिसता 3 वर्सां उपरांत वोटींग रायट्सूय येता आनी कंटेस्ट करपाक यो वेगळो भाग पूण जर जो आमच्या ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला तेचेर हांव जर काय म्हणजे सगळ्यांक दिसता की म्हणजे खंय ना खंय कितें चेंजीस आपले विचार त्या प्रमाणे त्यांनी आपले विचार मांडले. आता मोगो पक्ष म्हटलं काय न्ही हो भाऊसाहेब बांदोडकर पक्ष आणि बहुजन समाजाचो पक्ष पूण काही कारणान कितें आसलें एक कोण तरी लिडर्स अशें सांबाळपी कोण नासले म्हणून ते इतलो ते आमचे सिनियर मोस्ट लिडर्स सुदीन ढवळीकर आमचे मंत्री तसेच अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्यानी बऱ्यापैकी बरे सांबाळलेले आहात आणि ते अजून पर्यंत टिकून दवरले आहात. सो त्या विशय आम्ही कोण टिका करू शकना कित्याक तेंच्यांनी तर राखून दवरला आनी आसा. आतां जर तांकां दिसता कित्याक तांकां हांव मानता सगळ्यांक तांकां जर दिसता की बाबा हय आतां कोणें दुसऱ्यान टेक ओवर करूंक जाय नाल्यार सांबाळपाक जाय हो नवीन विचार आसा जाल्यार डेफिनेटली तो तेंचो कॉल आसतलो. तेंच्यांनी जर कॉल घेतलो जाल्यार डेफिनेटली ते त्या प्रमाणे कितें ना जे गोश्टी घडोवंक जाय ते दिवप म्हाका दिवप तेका दिवप अशें नासता. ते सेंट्रल कमिटी आसता. सेंट्रल कमिटी डिसायड करता कितें करप ती इन्क्लुडींग अध्यक्ष आनी ते सेंट्रल कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल आसतले. जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणूय आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा ती आतां फॉर एक्झाम्पल आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंयचे जर आतां म्हाका जबाबदारी हावजींग बोर्डाची ती म्हाका जबाबदारी दिल्या ती म्हाका जबाबदारी म्हाका पाळपाक जाय आनी ती सांबाळूंक जाय जबाबदारी. तशें त्याच प्रमाणे जर आतां सेंट्रल कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी जर तसं ठरयलां तुजी जबाबदारी तुजी इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बाबा तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगल्यार जबाबदारी घेवंक जाय तरी घेवंक जाय. आणि एक म्हटलं की ना हांव नको वर्सां पूण मे बी तेंची कितें स्टेटमेंट पूण हांव इतलें जाणा की 3 वर्सांनी वोटींग रायट्स येता आनी कंटेस्ट करूंक मेळटा. सो तेचेर हांव चड काय उलयना पूण म्हाजो एज अ मेंबर 3.5 वर्सां म्हाका ऑलरेडी जाल्ली. पयलीं हांवें रस्त्यार करूंक ना प्रवेश हांवें भगवती सप्तेश्वर देवाच्या पांया कडेन प्रवेश केला पयलीं आनी तेच्या पांया कडेन प्रवेश केला म्हणून तिचे आशिर्वाद आसात अजून मेरेन आनी फुडें तेंचे आशिर्वाद आसतले आनी कितें तरी बरें घडटलें. येणारे टायम डिसायड करतलो कितें घडामोडी जावपाची. आयज दीपक ढवळीकर आनी तेजे भाव BL संतोश आनी अमित शाह मेळपाक गेल्या तुमकां व्हरोंक ना तेंच्यांनी पळय एज अ पार्टी अध्यक्ष सिनियर मोस्ट लिडर म्हणून ते तेंचो रायट तो. जर हांव आयज एक आमदार आनी जर समज म्हाज्या जाग्यार आनीक 4-5 आमदार आसले सगळ्यांक घेवन वचोंक शकना. पार्टीचो लिडर कोण आहा तो एकटोच वयता डिस्कस करता आनी थंयसर येदे व्हडल्या लिडरां कडेन खूब जाण वचोन बसप तें योग्य ना. सो पार्टी लिडर म्हणून ते गेले ते आपलें डिस्कशन करतले पार्टीचें हीत कितें आहा तें पळोवन ते थंयसर डिस्कशन जातलें तेंचें.